कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जिखील तेदोना 2017 सावन जायते प्रपोजल गायले आनी हे प्रपोजल मुगेले एक देखून बरो प्रोजेक्टाचो एक देखून पास जावना. हेर मुगे काम जायत जालें रोड्स आखी कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे फायल पास जालो आहाय. थोडे विलेजीन जाले, थोडे विलेजी पेंडींग आहाय. लास्ट एप्रील मे टार मेळना जायन रोड्स करपा पेंडींग आहाय म्हळ्यार फायल पास जालो आहाय. हे सब मुगे काम जालें म्हळ्यार मोठ प्रोजेक्ट हांवें जायत गायल्ले. फॉर एग्जाम्पल मुगे प्रायोरिटी म्हणटा वेर्ना ग्रावंड हो GSIDCचे ग्रावंड पयलीं गायलो आहलो तो पास जावना, कांयच जावना, फायलू मूव जायनासली. आतां हे हांव BJP जॉयन जालें तेन्ना हांव CMा मेळ्ळो मुगे प्रायोरिटीचे म्हाका हो ग्रावंड केशेपाचें करपा जाय म्हणून आनी हांवें ताका नोट गायलो. CMान म्हाका रोखडो प्रायोरिटी नोट गायलो आनी GSIDCन दिला आनी तेणें सांगलें म्हाका आपूण हांव तुका ग्रावंड कोन्न दिता म्हणून. तशें मुगेले आनीकूय प्रोजेक्ट आहले नुवें कम्युनिटी हॉल हें आहलोलें. हेचोय तेसो हांवें 1.5-2 वर्सां हुणी प्रपोजल गायल्लो म्हळ्यार कांय जायनासलें. पूण आयज तेजेरूय म्हाका प्रायोरिटी दिवन तोय मुगेली फायल मूव जाता. तशें लोतोली हेल्थ सेंटर आमगे एक लोतोली हेल्थ सेंटर आहा आनी थिंग लोकांगे डिमांड आहा थिंगा 10 बेडेड हॉस्पिटल करपाक. आनी हे मुगेलो इलेक्शनाक हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें हांव जिखील जाल्यार कोन्न दिता म्हणून. पूण हांव ऑपोजिशना आसोन मुगेलें कांय जायनासलें. हेंय हांवें प्रपोजल गायलो आहा आनी तेंय म्हाका प्रॉमीस केलां आपूण 10 बेडेड हॉस्पिटल कोन्न दिता म्हणून. एरोली विलेजीन आहाय बेतालबाती आहा माजोर्डा पंचायत करपा जाय. माजोर्डा पंचायत ओल्ड आहा ती आतां न्यू करपा जाय. थिंग जाग दिलो आहा ती हांवें मुगे प्रपोजल सगळे CMा कडेन आनी कन्सर्न मिनिस्टरांक मांडले आनी तेणें म्हाका सगल्यांनी प्रॉमीस केलां आनी फायल्यो फास्ट मूव जाताय. पयलीं ऑपोजिशना आसतना एक फायल गायली जाल्यार ती मेळोन आहली पूण आतां चोयलें जाल्यार डिफरन्स फास्ट पडलां. जॉयन जायन पावर आसतना आमगे काम कितको जाताय ती आनी म्हाका दिसता आतां हेजे मुखार ही सगळीं काम बरी भाशेन जातली.